बीजेपी सरकार यूपीएचो 15 पॉयंट प्रोग्राम कित्याक राबयना असो प्रस्न काँग्रेसीच्या सैफुल्ला खानान केला. गोयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान फुडाकार घेवन सबंद भारतांत 15 पॉयंट प्रोग्राम राबोवपाक जाय अशें सैफुल्ला खान उलयलो. भारताच्या कांय राज्यांनी मायनॉरिटी कमिशना खाला अल्पसंख्यांकांक फायदे मेळटात तशेंच गोंयकूय मेळपाक जाय अशें सैफुल्लाक दिसता. 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जो आमचो यूपीए गव्हर्मेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट ऑल ओव्हर इंडिया केल्लो हो इम्प्लिमेंट कित्याक करना काय म्हणून म्हाका रियली वायट दिसता की जेन्ना एक नरेंद्र मोदीन आपले स्टेट जे गुजरातान तेणे मायनॉरिटी कमिशन करना जाल्यार हाका कांय इंट्रस्ट आसचो ना. गोंयचो एक्स सीएम एज अ डिफेन्स मिनिस्टर दिल्लीक आसा आनी दिल्ली हेणे काळजी घेवन हेणे फुडेकार घेवन आयज जे 15 पॉइंट्स प्रोग्राम आसा ऑल ओवर द इंडिया तेणे इम्प्लिमेंट करचो. आयज ऑल ओवर द इंडिया खूब फायदो जावंक शकता. मायनॉरिटी जी कम्युनिटी आसा ऑल ओवर इंडिया मायनॉरिटी कमिशन जाल्यार एक मायनॉरिटीक एक सेफगार्ड असो आनी रियली तांकां कितें तरी अपलिफ्ट जावपाक बऱ्याक पडटलें. बीजेपीन जाहीरनाम्यान अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करपाचें आश्वासन दिवंक नाशिल्ल्याच्या शेख जिनाच्या वक्तव्याचो सैफुल्लान फोग काडलो. बीजेपीचे एक्स मायनॉरिटी चेअरमॅन मिस्टर जिना हेणे जे लास्ट टायम सांगलेलें की मायनॉरिटी कमिशन आमी बीजेपीन मॅनिफेस्टोचेर घालूंकूच ना आनी करपाची अशी गरज ना अशी म्हणून. खरें वायट दिसता की तो एक जिना आसलेलो जो पाकिस्तानान आसता आनी दुसरो जिना आहा तो मडगांव आसा. हो मायनॉरिटीचे बद्दल हांकां मातशें पासून इंट्रस्ट आनी कांय काळजीच ना अशी म्हणून. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. शेनवारा सकाळी ओकोकेरे ते पणजी शारा मेरेन मेगा ट्रॅफिक ब्लॉक जालो. सुमार 4 वरां गाडयो ट्रॅफिकान अडकल्यो. मांडवी पुलार शेनवारा फांतोडेर 4:30 ट्रक आनी इनोवा मदीं अपघात जाल्ल्यान पुलाच्या दोनूय वटेन ट्रॅफिक जाम जालें. सकाळी कामाच्या वेळार ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान लोकांक ऑफिसांनी वचपाक परस उशीर जालो. येरादारी पुलिसांक रस्तो क्लियर करपाक कळाव जाल्ल्यान लोक बेजार जाले. शेनवारा फांतोडेर मांडवी पुलार जाल्ल्या एक्सिडेंटाक लागून दंपार मेरेन ओकोकेरो ते पणजी शारा मेरेन मेगा ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ले. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाडयांच्यो लांबच्या लांब लायनी लागिल्ल्यो. नव्या मांडवी पुलाच्या कामाक लागून आनीक कळाव. सकाळी कामांक भायर सरिल्ल्या लोकांक हाचो खूब त्रास जालो. म्हाका दिसता ते हेच्या वयल्यान आमकां परवरीक मेवले. हांव आतां ओल्ड गोवा वयता. जाण कोण कित्याक करता आमी केन्ना गेल्ले मरे सकाळी गेले आजून सुटोंक ना. हें म्हापशेच ना मरे म्हापशेच जो आसा हय हायवे फूल ब्लॉक जाम जालो भरपूर जाम जालो. हे पावसा खातीर म्हाका जाल्यार म्हाका 10-5 चललो आतां जाल्यार 12:30. ट्रक आनी इनोवा कारी मदीं जाल्ल्या एक्सिडेंटाक लागून ट्रॅफिक जाम जाल्ल्याचे येरादारी अधिकारी धर्मेश आंगले उलयलो. सकाळी 4:30 सुमार थंय एक एक्सिडेंट जालो एक ट्रक आनी इनोवा व्हेहिकला कडेन आनी तो लोडेड आशिल्लो. माती आशिल्ली फाटल्यान आनी पावसाच्या कारणान ती भिजून ओली जाल्ली ताका लागून तो लोड आनी वाडलो. आमच्या क्रेनीन ती शिफ्ट करपाक जायना जाली ताका लागून आमकां व्हडली क्रेन हाडून काडटा म्हणसर मातसो टायम लागलो. दॅट द वर्क ऑफ द ब्रीज इज गोईंग ऑन आयदर सायड्स and that is why the lane has become very narrow. The approach road towards the bridge has become very narrow. Width of the road is not available for traffic. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. वास्को जुवारी नगरांतले लोक कोयराक विटल्यात. जुवारी नगरांत कोयराच्यो राशी पडल्यात तरी पंचायत कांयच करिना म्हूण लोक बेजारल्यात. पावस सुरू जाल्ल्यान गटारांतलो कोयर लोकांच्या घरांनी घुसपाक शकता. कोयराक लागून लोकांक डेंग्यू मलेरिया जावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो. सांकवाळचो सरपंच म्हणटा पर्यावरण मंत्री कागाळ काना मनार घेना. वास्को जुवारी नगरांत कोयराच्यो राशी पडल्यात. बिल्डरां कडेन कोयराची वेवस्था ना. बिल्डिंगेतले कोयर रस्त्यार उडयतात. पंचायत दर वर्सा पयशे कट दिता ते खंय वतात काय म्हूण लोकांक दुबाव. पावस येतलो आतां सगळे गार्बेज गटरान भरले ते भायर येतले ताका लागून मलेरिया डेंगू ते जातले. ग्रामसभे जाले इश्यू हाडटात आनी हर एक टायमार ही गार्बेज जाता तो सगळे बिल्डर लॉबी आसा ते सगळे कंप्लाय करिना. तेंचे एक तर गार्बेज पीट आसना सेवरेज पीट आसना आनी हेका लागून कितें जाता हे सगळे त्या बिल्डिंगान जे ऑक्युपंट आसा ते रावतात तितले हाडटा आनी ते रस्त्याचेर उडयतात. पंचायतीन आमची 2 वर्सां बेलिंग मशीन हाडलेलें आसा 7.5 लाख सुमार त्यांनी खर्च केल्लो आसा.
हाडून ते इन्स्टॉल सुद्धा जाल्लें पूण कांय एक म्हयन्या भितर तें कोणी इन्स्टॉल केलें तेणी काडून भायर उडयलें. प्लास्टीक कलेक्ट जावन तितून बेल जावन ते एटलीस्ट प्लास्टीक तरी कमी जावपाचें. पंचायत करता खाली पयशे मोडून उडयता आमचे पंचायतीचे फंड, पूण फुडली काम करपाक कांयच सोदिना. पंचायतीक विचारल्यार पंचायत धुकलता आमदाराचेर. आमदार खंय पंचायतीक कांयच हातभार लायना. कोयराचेर रोखडोच उपाय काडटले म्हूण पंचायत उलोवन दाखयता. Making arrangements to remove the garbage as early as possible, and it is we have decided to put all wards, 11 number wards, to put garbage bins and pits. An environmental minister is not helping us. As a minister of our environment, she should help us on this matter. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. कुडतरी फाटल्या आठवड्यात डेंग्यूची 17 जाणांक बाधा जाल्या. डेंग्यू जाल्ले लोक 7 जुजे दी आर्यल पंचायत वाठारांतले. डेंग्यू जाता म्हणून पंचायत आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांनी वाठाराची पळोवणी केली. त्या वेळार पंचायत वाठारांतले स्क्रॅपयार्ड आनी आयडीसींतल्या सांडपाण्याक लागून डेंग्यू जाला आसूंये म्हणून दुबाव. पळोवणे वेळार आयडीसीन बालमजूर काम करताले म्हणून उक्ताडार आयला. सरकारान हाचेर रोखडो उपाय काडचो म्हणून थळावे मागणी करतात. हायजिनीक सगळें तेंगेलें सुयेज आहा ती भायर सोडो आहा. ते शीत आहा सगळें ए टू झेड आनी चोवपाना. तुम तर थिंग गेले जाल्यार तुमकांय कळटलें. तेणें पासून आपल्या नाक बंद करून भायर सरून गेलो. मेन स्क्रॅप यार्ड आसतलें कित्याक हेल्थ ऑफिसरा रिपोर्टा प्रमाणे कोणूय हिंगसोन थिंग वयता किमोस चाबत म्हणटाय ते. सो आमच्या गांवांत एटलीस्ट म्हाका दिसता हें सगळें स्क्रॅप यार्डाचें जाता. कित्याक 46 स्क्रॅप यार्ड आसलें न्ही. सो सील केली मागीर तें कोण कोर्टान स्टे दिली म्हणटा आनी ती. सो त्या म्हणटा आपल्या लायव्हलीहूड म्हूण. पूण आमगे जेन्ना फॅमिली दुयेंत आसता फॅमिलीक 40-50 हजार बीर फारीक करूं पडटा. तेय आमल्या खंयच्या लायव्हलीहूडांतल्यान वयताय न्हू. हें डिमांड कितें हें तर तुमचे नोंदरे येयला न्हू बाबा इंचार हें न्हू फाल पेपराचें येतलें फाल मिडियाचें येतलें. बाबा तेजें एक्शन घे. मिडिया आहा कित्याक लोकां मदें न्हू. आनी आज जो कोण खंयचो NGO आहा वो खंयचो लोक जर बोवाड माता न्हू हें गोव्हर्मेंटा मुखार हाडपाचें. पूण गोव्हर्मेंट तेजेर इनिशिएट घेवपा जाय न्हू. Inside we have seen all laborers have been kept on rental. More than 20-30 laborers are there from various like from Orissa, Bihar. So I will be making a letter to the field manager of the IDC to take necessary steps. आयडीसीच्या एमडीक विचारल्यार तो कांयच उलोवंक तयार ना. तुमच्या आयडीसीच्या एका शेडीन चायल्ड लेबराचे हे हाडून दवरलेले आहा. तुमकां ते खबर ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.